म्हाका बेवांच्या दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचप. समुतीच्या मुखेल शास्त्रामदलो उत्तर पिरायेचो आनी पळोवपाक रूपवन एलेझार नांवाचो कोण एकलो आसलो. ताणें दुकराचें मांस खावचें म्हूण आपलें तोंड उगडूंक ताका बोळ करताले. पूण लोजयेन जिवोवचे सुवातेर ताणें मानान मरूंक येवजिलें आनी आपखुशेन बोलवळ्यांच्या जाग्यार वचूंक तो फुडें सरलो. आपल्या जिवाचो सोयंबांतूच मोग आसा तो लेगून विसरून आडवारलोले आसा ते सोडूंक धीर घेवंकूच जाय म्हूण समजतात. तांचे भाशेन ताणें मांसाचेर थिंपी उडयली. हे ओडधर्मी योजनाचे एमजामपण चलयतल्यांनी ताचे बोव आदले इश्टागोतीक लागून ताका कुशीन काडलो आनी ताणें खावं येता तसलें खंयचेय तरेचें आपणेंच रांदलोलें मांस हाड म्हूण सांगलें आनी राजान घाल्ल्या हुकुमा प्रमाणें योजनाचें मांस खातले भाशेन दोंग घे म्हूण ताका बूद दिली. तांचे बोव आदले इश्टागोतीच्या बोलेपणाचो फायदो काडून ही कोरणी ताका मनांतलो वायटतली आसली. पूण ताच्या वर्सांक सोंपता आनी ताचे म्हातारी पिरायेचो मान राखता तसलो निचेव घेवन आनी ताचे पिकलोले केंसांक फावो ते माना खातीर आनी भुरगेपणांत थावन सारलोलें तें देखिवून जिवीत मनान धरून आनी चड करून देवानूच थापलोल्या पवित कायद्याक लागून ताणें सोबे माजार आपलो बावाट दाखयलो आनी आपणाक जाता तितलो बेगीन पातालांत धाडात म्हूण तांकां सांगलें. ताणें म्हणलें, असलो दोंग म्हजे असले पिरायेक सोबना आनी णव वर्सांचे पिरायेर एलेझार पोरक्यांच्या जिविताच्यो चाली रिती मानून घेवंक राजी जालो म्हूण जायती तरणाटी चिंतलोली आनी थोड्योश्यो घडयो ओदीक जिवोवचे आशेन अशें हांव करीन जाल्यार ती म्हाका लागून सारके वाटेंतली घडयेक कडसरूंक पावतली. हे भाशेन म्हातारी पिरायेचेर हांव फकत नोश्ट आनी बिरमूद हाडटलों. आतां हांव घडये मनशाचे खास्तींतलो सुटोन पूण हांव जिवो आसूं वो मरूं म्हज्यान केन्नाच सर पदवेदाराच्या हातांतलो सुटूंक जावचें ना. देखून म्हजो जीव दिवन म्हजे म्हातारी पिरायेचो मान हांव राखतलों आनी मानादीक आनी पवित कायद्या पासत खुशेन आनी उदारपणान बरें मरण मरूंक जाता म्हूण तरणाट्यांक हांव बरी देख दवरतलों. ही उतरां म्हणून तो वळवळ्यांच्या जाग्यार नीट गेलो. थोडो वेळ आदीं ताचे थंय एकदम दयाळ आसले ते ताचेर राखणदार ह्या ताचे उतरां उपरांत अवचीत दारूण जाले, कित्याक हें उलोवप तांकां सारकें पिशेपण दिसलें. मारफारांच्या बारान मोडचे आदीं भोव व्हडल्यान सुस्कारलो. म्हज्यान मरणांतलो वांटोवंक जाताना हांव म्हजे कुडीर मारफारांचे सगळे निश्ठूर कोश्ट सोंसता म्हूण पवित जाणवायन भरलोलो सर्वेस्पोर बरें जाणो. पूण ताची हांव भोक्ती करता देखून म्हजो आत्मो हे सगळे कोश्ट खुशालकायेन सोंसता. हे भाशेन ताणें आपलो प्राण सोडलो आनी आपल्या मरणा वरवीं न्हयच तरणाट्यांक पूण आपल्या राष्ट्रांचे खूब खूब भावा भयणींक वर्तेपणाचो उगडास आनी काळजीदारपणाचो नमुनो ताणें दवरलो. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पूर म्हाका सांबाळटा. खूब खूब सर्वेस्परां जाल्यात म्हजे दुस्मान. म्हजे विरुद्ध उपरासतात ते ओदीक चडटात. कितलो लोक म्हजे विशीं म्हणटा
ताचे देवाचो ताका आदार ना. जबाब: सर्वेस्पोर म्हाका सांबाळटा. पूण सर्वेस्परा म्हजो जीव राखूंक तूंच म्हजो दाळ. तूं म्हजो जैताचो प्रकाश. तूंच म्हजी तकली उबारून दवरताय. सर्वेस्पराक हांव व्हडल्यान उलो मारतां. आपल्या पवित्र पर्वतार थावन तो जाप दिता. जबाब: सर्वेस्पोर म्हाका सांबाळटा. देखून आड पडटा, सुस्त न्हिदता आनी उठता, कित्याक सर्वेस्पोर म्हाका सांबाळटा. हजारांनी लोक म्हाका आतां वेदो घालूं, तरी हांव भियेना. जबाब: सर्वेस्पोर म्हाका सांबाळटा. देवान पयलीं आमची प्रिती केली. आमची पातकां नाटक करूंक ताणें बोली कसो आपल्या पुताक धाडलो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू जेरिको नगरान भितर सरून तेवशिल्ल्यान चलत वेतालो. थंय जाकेब नांवाचो मुखेल 2 वसूलदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक तो सोदतालो, पूण आंगान मोटवो देखून लोकांचे खेतीक लागून ताका मेळना जालें. त्या पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमडाच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतोच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाकेब, बेगीन देंवून ये, तर आज म्हाका तुमगेर वचून रावंक जाय. आनी तो वेगी देंवलो आनी बडे खुशेन ताका आपणागेर घेतलो. हें पळोवन सगल्या लोकान गुणगुणून म्हणलें, पातक्या मनशागेर रावंक गेला मुरे हो. नीट उबो रावून जाकेबान म्हणलें, सायबा, आतांचे आतां म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां, आनी हांवें कोणाक फसयलां जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हणलें, आज ह्या घराक तारण आयलें, कित्याक होय अब्राहमाचो पूत. तर सांडलोलें तें सोडूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल. जेजून वयर नदर मारली. लूक 19:5. आयच्या पयल्या वाचपान मुखेल शास्त्र्या मदलो एलिझेराक ताच्या धर्मा प्रमाणे दुकराचें मांस खावंक जायना, पूण राजा ताका खावंक बळ करतालो आनी खायना जाल्यार वळवळ्यांचें मरण ताका फरमायतालो. ताचे इश्ट नादबुद्धी वापरून राजाचे खास्तींतलो ताका वाटावंक सोदताले. एलिझर प्रमाणीक आनी विस्वाशीपणान देवाच्या मोगान सदांच जियेलोलो मनीस. देखून लोजेन न्हय, पूण ख्यास्त सोंसूंक मानान मरूंक तयार जाता आनी लोकांक तरणाट्यांक बरी देख दवरता. जाकेब आयच्या शुभ वर्तमानान 2 वसूलदार जाल्ल्यान लोकांक दुखयतालो, ताका लागून लोक ताका वायट नदरेन पळयतालो. पूण जेजू ताचेर मोगान नदर मारून आपूण बऱ्या खातीर न्हय, पूण पातक्या खातीर आयला म्हूण दाखोवन जाकेबाच्या जिवितांत नवसोडणी हाडटा. आमी जागी वो न्हिदलोलीं आसूं,
घरांत वो कामाची सुवातेर जेजूची नदर आमचेर आसा. आमची चिंतना आवडे मनान बाळगून दवरल्यात तेवूय जेजू जाणो. मनीस भायलें रूप पळेवून नीट करता, पूण जेजू आमचे अंतस्कन ओळखून वेंगयता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. जेजूचेर नदर दवरून ताच्याच बरवशान जिवया.